गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॅनल. सगळीं कशी आहे? बरी आहे तुम्ही? आम्ही बी बरी आहे. आता चोय मिसा वचून येयला की आयज संडे. हांव सुवांची मिसा गेलोलो ते 7 सुमार काबार जाला आनी आतां बेबी आनी बायल ती वयताय कित्याक आयज बाबांनी एग्जाम आहा दोतनीची. सो आतां पयलो हांव ब्रेकफास्टा तयारी करता आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा. आनी आतां पयलो सगळो रोप वॉशिंग मिशिनान धुवपाक घायला आनी चोय हिंगा ब्रेकफास्ट करता. हिंगा आयज तिचं सान्नां ब्रेड भाजी आनी इमगे टी. सो सान्नां बरी आहे, सारकी सॉफ्ट आनी क्रिस्पी बरी लागताय खावपा. आनी आमगे ब्रेड चोय 5 रुपया एक ब्रेड आहा आनी ही सोडे भाजी केलो आहा आमगे सदांची ब्लॅक टी. सो आतां म्हाका बुकां कावर घालपा जाय आनी बूक हाडलो आहाय. हे न्ही बाबा घेयलो आहाय आनी हे ऑलमोस्ट 8 बुकां आहाय आनी धाकटे हे घेयले चोय हे भाशेन. आनी हो एक पडलो आनी कावर आनी ती लेबल आहाय ती. आनी मेन थिंग सांगपा म्हणल्यार तुमकां खबर आसता चोय पेरंट्सा भुरग्यां चोय आजुनूय हॉलिडे सारकी पडलो ना. सो हे आतां टिचरीन बूक सांगलेले ताका लागून आमी हाडले. बाकी टेक्स्ट बूक सगळे टिचरी इस्कुलान दिताय, जावं युनिफॉर्म, शूज, सॉक्स जे कितें लागत ते थोडे वस्तू थिंग मेळटाय. आनी जे कितें आमी पेरंट्सांनी हाडपा जाय ते आमकां ते लिस्ट आवट करून दिताय, ते आमी हाडपाचें. जेश कोन हे बूक आमी हाडले चोय थिंग आमगे थिंग न्ही कोण तरी मानोरासान हो व्हिडिओ चोयता जाल्यार मानोरान एक न्यू स्टेशनरी पडलो आहा. तेजें नांव जावन आहा कलरफूल क्रिएशन्स म्हूण न्यू पडलो आहा क्विन्स ब्युटी पार्लरा सायडी. सो मानोरा कोण येयले जाल्यार ते स्टेशनरी विजीट कराय. ते सगळे बुक थिंगासान हाडले आमी. आनी आतां बेबी आनी येयलो आहाय थंय ब्रेकफास्ट करताय आनी बाकी मागीर कितें आहा तें सगळें दाखय तुमकां. आत्ताच शॉपार गेलोलो पुलाव तांदूळ हाडले आनी हेरिटेज हे बासमती रायस बरें येता. प्रायस हेजो 190 आहा पूण आमगे थिंग 130 अशें करून काडटाय. 190 प्रायस आहा. हांव मिसासान येयलो, सान्नी मारली सगल्या, मागीर रोप धुयलो, सुकोत गायलो आनी आतां पसऱ्यासून हें हाडलां आनी आतां चोय बारीक बारीक काम उरलोय. आनी आमगे सालान न्ही कितें जालो आहा तुमकां दाखयता अशी म्हाका खरें अजाप दिसता. एशें कोन्न आनी हें केश को जालो काय न्हू दाखयत राव. हें चोय फ्रेंड चोयलें हें चोय हिंग मोदें होल पडलो आहा, डेंजर सारको. आख्खें साल बरें आहा चोय, आख्खें सालां बरें आहा. फकत हिंगा मोदें हें जालो आहा आनी बाकी म्हणटा बॅल्कनी पासून बरें आहा चोय. बॅल्कनी कांय ना चोय तितूलें डॅमेज ना, जस्ट हिंग सालां न्हू चोय हिंग हें जालें. आनी तुमकां खरें सांगपा म्हणल्यार फूल न्ही घर ओके आहा. खूंय केन्ना कांय जालें ना. घरांनी 20 वर्सां जालीं बांदल्या घर चोय. हिंगा टायल्स सगळे बरें आहाय चोय. हे आमगेले आमी जेयता तोरून हिंगा हे सगळे बरें आहाय टायल्स. जावं हिंग भितर पासून चोय हिंग सगळे टायल्स बी बरें आहा, आख्खे बरें आहाय चोय टायल्स सगळे. म्हाका न्ही व्हडलें डावट लागता मामीन आनी डॅडीन कितें ना कितें थिंगा लिपोवन दवरलें आसतलें ट्रेजर. जेश कोन गोल्ड आसता जावं पयशे आसता कितें तरी आसपाक शकता. आफ्टर 20 years आतां तो चोय टायल्स गेलो आहाय, कितले कुडके गेलो आहाय चोय ते. आतां कितें करपाक कितें ना कितें न्ही तो उपाय आतां काडपा पडटा म्हाका शुवर. चोय गेलो आहाय चोय आनी वयताय चोय तितले कुडके वयताय चोय ते सारके वयताय चोयले. एशें कोन्न हें जालो आतां. आतां बेबीगे मातसो एग्जामी होमवर्क घेता आमी दोतनीचो. आज बायलेन पुलाव केलो तुमकां सांगलो न्ही. सो वेजिटेबल बी हांवें काट करून दिलो ताका. हितून कॅरट आनी ऑनियन घायलो हाय बरो जालो चोय दिसता. सो आतां हेजेर म्हाका न्ही सोल्युशन काडपा पडटलो कितें तरी. फर्स्ट थिंग कितें तरी म्हाका म्हगे पेरंट्सांनी दवरलो जाल्यार तो तितलो कुडको होल काडून चोवपा पडटलो भितर तरी कितें आहा जाल्यार ट्रेजर कितें आहा जाल्यार. अदरवायज टायल्स चेंज करपा पडटली कित्याक टायल्स न्ही सगळे उखलताय त्या सगळे टायल्स उखलताय. सो हिंग टायल्स काडले जाल्यार थिंग मागीर उखलतले परत आनी थिंगाय बी डॅमेज जालो हेचो. हे थिंग भायर टायल्स डॅमेज जालो हेचो हिंग पासून डॅमेज जाले चोयले हिंगाय डॅमेज जाले. मेन थिंग सांगपा म्हणल्यार आमगे पेरंट्सांनी सगळे आपल्यागे भुरग्यांक कितें ना कितें करून दवरलो तें आमी केन्ना विसरपा जायना. आनी आमी संवसारान आसतना आमगे पेरंट्सांक केन्ना आमी एजंट होमानूय घालपा जायना. कित्याक जाता ते परेन आमी तेंगे बरे भशेन कॅर घेवपाचो आनी बरे भशेन ट्रीट करपाचें. कित्याक एक टायम आमगे डिसिजन जाता सगळीं बायल भुरगीं सगळीं भायल्या गांवांत कामां वचपाक आनी हिंग मागीर पेरंट्सा कडेन कोण आसना, ती जाणटी आसताय. एशें कोन चिंतप येता मागीर तेंकां थिंग एजंट होमान घायले थिंग तेंगे पयशे भरले ती कॅर करता म्हूण ना. जाता जाल्यार तेंकां व्हरपाची खूंय वयताय थिंगा सांगातान दवरपाची आनी हिंग तरी कोण सोयरीं बियरीं आसा जाल्यार एक ओके. पूण पेरंट्साक केन्ना फ्रेंड्स हट करपा न्ही. एक काळजा दूख तें आमकां आयज कळना पूण आमकां तो मागीर लास्टाक कळटा. आज म्हगे पेरंट्स म्हाका नाय म्हाका इतू फील जाता पूण एनी हांव लायफ तेशें करून आमी मॅनेज करपा पडटा. एक शॉर्ट हे आहलो कित्याक
जे कोण दवरले ते म्हाका उगडास येतचो की तूं हार्डवर्क केलें तेंच्यांनी पयले तेंपार आनी सदां ती कोत्तायच. सो ताका लागून आमी पेरंट्सां सदां हॅप्पी दवरपाक ट्राय करुया. आनी एक टायम अशें करूंय जाता आमी काजार जालें म्हणटूच आमी बायल भुरगीं घेताय आनी सेपरेट रांदून जेयताय, आवय बापूय सेपरेट रांदता आनी मागीर भुरग्यां मदें आनी आवय बापूय मदें फूट पडटा. सो अशें करून जायत जालो फ्रेंड्स. पूण हे आमी थोडे विडियोन डिस्कस करपा जाय आनी कितें आहा तो बरो व्हॅल्यू हाडपा जाय. सदां कितें बरी मेसेज आमी पावोवपा आनी सदां आमी एकवटान मोगान हॅप्पी उरपा. सांगातान आमी शेजारी जावं कोणूय जावं आमगे हें आहाय तांकां आमी बरे भशेन रावपाचें. आतां 2025 चलता, पास कितें जालें तें सोडून दिवपाचें. भाव भयणीको उलयना आनी कोण एकामेकाको उलयना, पूण तें सोडून दिवपाचें, फॉरगिव करपाचें आनी बरें हितून पॉझिटीव हितून आमी चलपाचें. डे बाय डे लायफान कितें चॅलेंजीस जाताय ते तशें आमी फॉलो करपा. राग बाग दवरून कितें फायदो. फाल्यां तोच मनीस आमकां उलयना, तोच मनीस आमकां फाल्यां रस्त्यार आमकां पावतलो, कितें जालें जाल्यार तोच मनीस पावतलो. सो सदां हे संवसारान एकवटान मोगान आमी अशें करून रावया. जात तें जावं दे, कितें जात तें, पूण तें आमी सगळें फेस करया फ्रेंड्स. पावस येत म्हूण चिंतलो ना, चोय अनएक्सपेक्टेड हिंग येयलो चोय पावस. लायटली येयला सद्या, तुमकां दिसती पडटा जाल्यार खबर ना. तें पडटाय चोयले आनी वेदर सारको बरो जालो आहा चोय, सारको स्काय आनी चोय भायलो सगळो नजारा. बेगीन उठोन आमी रोप बी काडलो. आमी न्हिदलो आहलोली आनी आमकां आमगे काजनान उलो मारलो पावस येता म्हूण. जाल्यार बारीक हें केलो आहलोलो आनी क्लाउडी जालोले सगळें. सो आमी बेगीन रोप काडून उडयलो. आनी आयज रातीको जेम बरी पडटली, कित्याक पावस पडटली, जी गरमी आहा ती हें जाता वयता. मागीर आतां बरें सोचे आयज झाडां बी कांय उदक घालपा नाका, टेंशन काबार बरें हें जालो आहा. मातशें बाब हिंगा आहा चोय. सो आतां टायम न्ही 4:30 जालो आहाय आनी अशें करून पावस येवप म्हणल्यार कोणें भात बीत घायलो आहा ते रस्त्यार तेंकां मातसो त्रास पडटा, कित्याक तें सुकलो आसता. सकाळी सान घालताय ती चोय, मागीर परतून सुको हें हाड तें मातसो हें जाता, प्रॉब्लम जाता. कोणागे जळो बळो भायर आहा तो. आनी हांवें भातां एक फाटलेसान व्हिडियो केलेलो, तो तुमकां वॉच जाय जाल्यार तुमी वॉच कराय. प्ले लिस्टान तुमकां मेळटलो तुमकां व्हिडियो तो. आनी येयलो जाल्यार मातसो बरो येवपा जाय, कित्याक क्लायमेट मागीर थंड जाता आनी मागीर झेम पडटा रातीची. नोळे न्ही, नोळ्यां घर जावं टेरेसा घर जावं, तो हीट पडटा तो डायरेक्ट हेजेर पडटा आनी मागीर गरमी जाता, सारकी चड भितर गरमी जाता आनी रावपा जायना. इवन गल्फ कंट्रीनी चोय कितू गरमी जाता. सावदी अरेबिया, कुवेत, कतर, बॅरीन, ओमान सगळी गल्फ कंट्री आहा तितले सॉलिड सारकी गरमी. बरो करून रावय बाबा, काम कराय, मातसो गरमी आहा ती कंट्रोल कराय, कित्याक सोडा बडा मातसो पिवपा जाय. आनी हिटान चोडूय भायर सरपा न्ही, दिसता आपल्या गेले प्रोटेक्शन करून हें सांबाळपाचें सगळें, कित्याक हिटा दिसांनी ते 4-5 म्हयने काडपा पडटाय ते गरमे दिसांनी. तेंगे आवाज येता ती बेबी आनी ती सगळी भायर येयलो आहाय बेबी आनी. सो तशें